स्ट्रेस घेतला आमी कित्याक आमची 5 तारखेर पणजेंत मिटींग जाली सीसीबीच्या ऑफिसांत आनी एक बरो प्रपोजल आमचो मेयर अँड हीज कंपनी जाता रिजेक्ट केलो ऑन 5th ग्रावंड सारको ताका ग्रावंड्सूच ना गोव्हर्मेंटाक आतां प्रेझेंट पोजिशन आमचें इज व्हेरी व्हेरी बॅड आमकां गार्बेज घालपाक जागो खंयच ना सगळी आमची गार्बेज आसलेली ते सायडी फूल जाल्या म्हणून तेजे पयलीं आमी एक मिटींग घेतलेली आनी थिंगासर मायकल लोबो आसलो आनी मायकल लोबो म्हणूंक लागलो आय विल हेल्प यू टू सर्टन एक्सटेंट आनी आमी थिंगासर पाट्यार आमचो हिरा पेट्रोल पंपा कडेन आहा तो जागो थिंगासर मिशीन हाडून सेग्रिगेट करून सगळें करून वेवस्थीत करता म्हणून आसलो पूण अनफॉर्च्युनेटली थिंगा मिशीन हाडटकच अशें जालें की जागो फूल जालो तो पयलो क्लियर करचो पडलो आनी मागीर ते मॅनेज करूंक लागले पूण जावना आयज पर्यंत जालेना आनी तिणी पळय टायम दिला तो 15 days तो आमकां आनी एक 5-6 दिसां भितर तो काबार जातलो सो आमची इतलें कंडिशन बॅड आसा की सांगपाचें न्हू तो खंय घालपाचो सो आमी रिक्वेस्ट करतकच सीएम वॉज कायंड इनफ टू अलॉट अस 1500 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड एट टोंका आतां एक टोंकार आमकां कित्याक बरी पडटली आसलेली एक नंबराक पडटली कित्याक इट्स अ गूड लँड आनी थिंगासर सेग्रिगेशन करपाक आमकां बऱ्याक पडटा बट ती लँड घेतकूच आमी कावन्सिलान येयली एप्रूव करून घेवपाक फायनलायज करून घेवपाक फायनलायज करपाक अननेसेसरी 4 कॉर्पोरेटरांनी रिजेक्शन घातलें ऑन म्हणजे म्हाका सांगूंक शकना कसले ग्राउंड्स ते पार्किंग लागता पण ट्रक लागता सी ट्रक लागता वो कितें आहा जाल्यार गव्हर्मेंट कॅन से दॅट थिंगासरल्यार हेवी व्हेहिकल्स बॅन म्हणून सांगूंक जाता नो एंट्री फॉर हेवी व्हेहिकल्स बटन दॅट टायम आनी मागीर एक करून ते सिवेरेजीचे ट्रक हाडून जाता आनी आमची ही सेग्रिगेट वेस्ट आमचो क्लियर करपाक एक ट्रक वयता 10 टन्स म्हणटा ते सो नॉर्मली एका ट्रकान 10 to 15 टन्स सुमार वयता सो एक ट्रक वचपाक हिंगा कितें प्रॉब्लम आहा तो नको तांचे कॉर्पोरेटरांनी ऑब्जेक्शन घालें बिकॉज ऑफ ट्रक्स म्हणटा ते सिवेरेज ट्रक्स एंड दीस ट्रक्स इज नथींग टू डू सो तेणी तो ऑब्जेक्ट केलो आनी मागीर तेणी कमिशनराचेर एक्यूज केलो कित्याक कमिशनर गेलो म्हणून कित्याक कमिशनर इज रिस्पॉन्सिबल जाता कित्याक ताणें सांगचें पडटा फाल्यां कोणूय जाल्यार एक्यूज करतले कमिशनराक बाबा तूं कितें करता काय म्हणजे पणजेची सिटी आयज इतली धटी जाल्यार तूं कितें रिस्पॉन्सिबल कमिशनर इज वन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट बट कमिशनर तेन्ना एक्झॅक्टली मिटींग ऑर्गनायज करचे पयलीं 5 ताणें सांगलें आपूण वयतलो म्हणून बिकॉज ही हॅज अ मिटींग विथ CS सो तो एक्झॅक्टली 5 गेलो आनी 5 वयतकूच तेणी मागीर कमिशनराचेर एक एलिगेशन केलें तो सोडून गेलो मिटींग सोडून गेलो आनी अशें करून एलिगेशन नाव दीस मेयर इज ओन्ली पासींग एलिगेशन्स कोणाचेरूय आनी नॉर्मली आमची मिटींग काबार जाता मागीर कित्याचें कितें एक पद्दतूच आहा तेंची थोड्या कॉर्पोरेटरांनी कितेंय फालतू उलोवपाची ताका बेज नासलेली आनी तशें पद्दतीन जालें आनी अल्टिमेटली तेणी ह्या ग्रावंडाचेर हो टोंका प्रोजेक्ट आमचो ऑन केलो सो हांवें आयज कमिशनराक लेटर केला आनी ताका रिक्वेस्ट केला की टू CM आनी टू गूड ऑफिसीस आनी ते कॉर्पोरेटरांक परत इनवॉल्व करून म्हणून विचार ना बाबा तुमी कित्याक ग्रावंड हो बंद करता काय म्हणून दॅट विदीन दीस आमचे एक टायम आहा विदीन 10 to 15 days हें सॉल्व करिना जाल्यार पेंजीम वील बी फ्लडेड वीथ गार्बेज एंड पीपल शूड नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल for the government, that is Bharatiya Janata Party, and the corporators who are aligned to Bharatiya Janata Party group. Amka blame Tonca, it's the sole responsibility of the mayor and the MLA of Panjim and Talegaon. Because Talegaon MLA letter dhalele. Ad tinga galna karna. It's already there on the record.